कडेन उबे आसा ज्या जाग्यार 4 सुमार एक्सिडंट जाल्लो. आतां गेल्या 6 म्हयन्यान हो चवथो एक्सिडंट. 6 म्हयने सुद्दां चड जाले, तेच्या कमी जावं शकता, सारकें एक्झॅक्टली डेट खबर ना, बट 6 म्हयन्या भितर हो चवथो धरुया. आतां मेजर एक रिजन कितें एक्सिडंटांचें की हांगासर 4 लेन अप्रोच जाता आनी सडनली रस्तो नॅरो जाता. सडनली नॅरो जाता, टर्न आसा, परत डावन हिल आसा. सरप्रायज जाता कोणी येयलो जाय. दुसरी आमी लास्ट टायम जेन्ना एक ते फेटल एक्सिडंटान मेल्लो तेन्ना हायलायट केल्लें की हो रस्तो मातसो वायडनींग करचो, टर्न आसा ती मातशी कट करून एटलीस्ट विजिबिलिटी वाडोवपाची अशें म्हणून हांवें तांकां रिक्वेस्ट केलेली. म्हणून आतां रिक्वेस्ट करून 2 म्हयने क्रॉस जाले आनी हो आतां परत एक्सिडंट. अशें आयकपा येता की आमी ताका पळोवना भुरग्याक, बट अशें आयकपा येता की तो भुरगो बरो सिरियस आसा म्हणून. आयज हो जाला तो खंयच्यो 2 गाडयो? ह्यो टोटल 3 गाडयो आसा. एक ड्यूक, एक I10 आनी एक ज्युपिटर आसा. ज्युपिटरवालो बरो आसा, ताका हॉस्पिटलान व्हेला, आनी ड्यूकवालो बरो चड इंजर्ड जाला पूण ताका GMCन शिफ्ट केला. कोणाची मिस्टेक बीन कितें काय कळना? मिस्टेक म्हटल्यार आतां कशें आसा एक्चुली हो टर्न हांगासर न्ही कंटिन्युअस बेल्ट आसपाक जाय आसलो, बट हांगासर स्प्लिटेड बेल्ट आसा. एक स्प्लिटेड बेल्ट इंडिकेट कितें करता हांगासर ओवरटेक मारपा जाता म्हणून, बट हो एक्चुली कंटिन्युअस बेल्ट आसपाक जाय. आनी जर वॉल्त पळयत न्ही जाल्यार तो ओवरटेक मारपा चान्सूच ना. पूण PWDच्या हिशोबा प्रमाणे हांगा वॉल्ट मारपा मेळटा. म्हणजे PWD कितें करून हे बेल्ट मारल्या, हे तेंच्यांनी कितें इन्स्पेक्शन करून पास केला तेंचे ते जाणा. आनी इतली रिक्वेस्ट करून सुद्दां तेंची हलगर्जीपणा आनी तांकां लागून हो एक्सिडंट आयला. तुम्ही लास्ट टायम रिक्वेस्ट केल्ली न्ही? लास्ट टायम रिक्वेस्ट केल्ली. सेम इन्सिडंट हांगा रिकरिंग जाता म्हणून आमी लास्ट टायम रिक्वेस्ट केल्ली तांकां. करताय म्हणून सांगलेलें तेंच्यांनी वायडनींग म्हणून सांगलेलें, पण गव्हर्नमेंट तशी कांयच करूना. हो आतां परत एक्सिडेंट जाला म्हणटा. हय हय हय. नमस्कार, तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळयता हांगासर हो उसगांव फोंडा रोड आनी हांगासर हो खुर्साकडें म्हणटा. हांगासर जवळ जवळ आतां पर्यंत म्हाका दिसता ह्या 5-6 म्हयन्यान 4 कितें एक्सिडेंट जाले आनी 4 एक्सिडेंट मेजर अशें जाल्ले आसा. आयजूय असोच एक एक्सिडेंट जाला हांगासर 3 गाडयां मध्ये, एक 2 स्कूटर आनी एक 4 व्हिलर. आनी म्हाका दिसता तो KTM ती बायक चलयणारो जो आहा तो सिरियसली इंजर्ड आसा. आनी लोकांची हांगासर मागणी आशिल्ली की फाटल्या एक्सिडेंटा टायमारूच लोकांनी सांगलेलें की हांगासर हो रस्तो डेड एंड जाता. जेन्ना 4 लेनांतल्यान गाडी येता आनी हांगासर जेन्ना वयर सरता तेन्ना फुडल्यान गाडी येता ती कळना, आनी ताका लागून हांगा वायडनींग रस्तो करपाची अत्यंत गरज आहा म्हणून लोकांनी डिमांड केल्लो. पण संबंदीत अधिकाऱ्यांनी हांगासर आश्वासन दिल्लें की रोड वायडनींग करता म्हणून, पण तरी आसतना ते काम जायनासलेल्या कारणान परत एक आयज हांगासर एक्सिडेंट जाल्लो आसा. म्हाका दिसता सरकारान हाजेर गंभीर्यान विचार करून जे योग्य हांगासर जे रस्त्याक सोपस्कर कितें लोकांक जाय ते करून दिवपाची गरज आसा. उसगांवच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू.